क्रिस्तोदय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, प्रस्तावनांत येदोळस हांवें सांगल्या परी आमा मनशांक एका समाजेंत वस्ती करचें अवकाश भाग आमकां लाभला. आमी सामाजीक जिवी एकामेकाच्या सांगातपणांत एकामेकाच्या संबंधांत जिवंक आमकां आपोवणें लाभला. आनी ह्या आपोवण्यांत एकामेकाच्या संबंधांत जियोवच्यांत एकामेकाच्या सांगातपणांत जियोवच्यांत ताजेंच म्हणलें बरेंपण आसा. आनी सांगात असलें एक जिवीत पंतावानाचें जिवीत जावन आसा. एका वाटेन आमी संबंधांत वा सांगातपणांत जियेल्ल्या वरवीं आमी हेरांच्या गरजांक वा हेरांनी आमच्या गरजांक पावोवंक अवकाश आसा. आमचें सूख दूख वांटून घेवंक आनी हेरांचें सूख दूख आयकूंक आमकां अवकाश आसा. हेरांक तांच्या कश्टां पावोवंक आमकां अवकाश लाभता. आमकां हेरांक हुस्को दाखोवंक एक अवकाश फावो जाता. हो सांगातपणाचो वा एका समुदायांत जियोवच्या ह्या जिविताचो फायदो जाल्यार आनी वाटेन समुदायांत जियोवचें सांगातपणांत जियोवचें तितलें सलिसायेचें न्हय. संबंधांत आमी जिये जाय जाल्यार एकामेकाच्या सांगातपणांत वा समुदायांत आमी जिये जाय जाल्यार थंयसर जायते त्याग आमी करूंक आसा. जायतें सोडदोड एडजस्टमेंट आमी करूंक आसा. सुदारसून जियोंक आसा. आमच्या चलत्या जिवितांत आमी पळयता हर एका मनशाचें चिंतप वेगवेगळें जावन आसा. हर एका मनशाचो मनभाव वेगवेगळें. हर एका मनशाचें गूण लक्षण धोरण हें सगळें वेगवेगळें जावन आसा. आनी जायते पटी आमचें चिंतप आमचें धोरण वा आमचो मनोभाव आनी एकल्याच्या भावा सांगता थाळ पडना. खंयसर ताळ पडटा थंयसर एक भोव संपूर्ण रितीची वा भोव सोबीत तराचे एक समुदाय बांदून हाडूंक अवकाश आसा. पूण जायते पटी हो मनोभाव वा आमचे गूण शेगूण लक्षण हें सगळें ताळ पडना. आनी अशें आसतना जायते पटी नासमाधान, जायते पटी सूख चिंतप, मनस्ताप जाता. आनी असल्या वेळार संबंधांत जियोवचें निसायकीक पंतवानाचें संगत जावन आसा. असल्या एका परिस्थितींत आज जेजू आमच्या संबंधांत सस्निकाय सांबाळूंक बोगसण्याचें जिवीत जियोंक आमकां उलो दिता. लेखमीत नासतना पियेतलो एक दादलो घरांत आसा जाल्यार बायलेचें दुरसणें ताका कितले बोटी समजोवचें फादर, कितले बोटी बोगसूचें. सदां पियेता, घरांत नासमाधान, मस्त दोसी दिता, कितले बोटी ताका बोगसूचें. घरांत एक स्त्री जायते करांदाय करता, विराराय करता, जावं पुरो ती बायल वा आवय सासू माय कोणी जावं पुरो जायते करांदाय करता, तर दादल्याचें दुरसोणें कितले बोटी समजोवचें फादर. कितें करचें, कितलें समजयल्यार ती समजना. कितले बोटी तिच्या सांगाता सुदारसून वचें, कितले बोटी तिका समजोवन जियोवचें कश्टांचें. जर घरांत एक भुरगो जावं चेरको भुरगो वा चली वायट इश्टागतींत आसा वा वायट साल तिणें धरल्या तरी वडिलांचें दुरसोणें. कितें करचें फादर. ताची इश्टागात सोडूंक तो या ती तयार ना. हर एक वेळ आमच्या सांगाता उलोवच्या बदलाक जायते पटी मोबायलांत वेळ करशिता. कितले पटी भुरग्यांक समजोवचें फादर. कितले पटी म्हणून सांगचें तो ताची वायट साल सोडूंक तयार ना. कितें करचें फादर. असलीं जायतीं दुरसोणी आमी सदांच आयकत हांव वा जायते पटी आमी दुरसाद हांव जावंक पुरो. आनी असले एका संदिग्ध परिस्थितींत
आज जेजू सुवार्ते मुखांतर सस्निकाय सांबाळा. आमचो मनोभाव सुदारसून विरोध मनोभाव असलो तो पयस करून सस्निकाय सांबाळूंक आनी बोगसाण्यान जियोंक आमकां उलो दिता. जेजून पेद्रूक दिल्ल्या त्या जापी मुखांतर आनी त्या ओपारी मुखांतर आमी सस्नीक जायचंय, बोगसाण्यान जियेचंय, एकामेका सोडदोड करून जियेचंय. कितें आमकां विंगड करता तें सगळें पयस सांडून सांगातपणांत जियोवच्याक आपोवणें दिता. आमच्या जिवितांत आमी पळयलें तर हर एकाक आमी एक लेखमीत दवरता. न्ही खाणांत जेवणांत लेखमीत वा हेर संगतींनी जावं पुरो आमी करसूंची ती रीत हर एकाकी आमी लेखमीत दवरता. अशें आसतना आमच्या बोगसाण्याच्या जिवितांत आत्मीक जिवितांत एका लेखान लेखमीत आमी दवरता. पूण आज जेजू हे सगळें लेखमीत सांडून उदारपणान बोगसोवन उदारपणान समाधानेन वा सोडदोड करून जियोंक आमकां उलो दिता. अशें आसतना एक सवाल सहज जावन उपजोवंक पुरो. हर एक पोटी हांवेंच कालतो जायचें की हांवेंच कालतें जायचें की, हर एक पोटी हांवेंच समाधान करी जाय की हांवेंच सोडदोड करी जाय की, हर एक पोटी हांवेंच बोगसी जाय की, हर एक पोटी हांवेंच सुदारसून व्हरी जाय की, आनेकल्याक कालतो जावंक जायना गी. असलेंत सवाल पेद्रूच्या मोतींत उपजालें. त्याच खातीर पेद्रू जेजू मुखार येवन विचारता, हांवें कितले पाटी बोगसी जाय? 7 पावटी गी. हे 7 पावटी मनशांत पेद्रू इल्लो उदार मनाचो जाता न्ही. जाय की सांगचें जाल्यार पेद्रू इल्लो उदार मनाचो जाता. कित्याक म्हळ्यार आमोस प्रवादीच्या पुस्तकांत 1 अध्याय 3-13 थंयसर परत आनी परत आमोस प्रवादी विविध शहरांनी जाल्ल्या त्या सुखी विरोध देवाची शीण उसारोन अशें म्हणटा, 3 सुखी हांव बोगशितलो पूण 4थी सुखे खातीर हांव बोगसूंचो ना. ही जावन आसा देवाची उतरां आमोस प्रवादी उल्लेख करता. तशें म्हळ्यार देव सयत एक लेखमीत दवरता म्हणून आमोस प्रवादी सांगता. पूण जेजू तसलें एक चिंतप आमच्या मुखार दवरिना. जेजू म्हणटा देव उदारपणान बोगशिता. पूण पेद्रू पोरण्या तेस्तमेंतांतलो तो एक उल्लेख काडून 3 पावटी म्हणून आसा. पूण पेद्रू संपूर्ण रितीन हांवें बोगसी जाय म्हणल्यार एका चिंतपान 7 संको संपूर्ण हेजो संको जुदेव एक परिस्थितींत वा जुदेव ट्रेडिशनांत 7 संपूर्ण संको देखून 7 पावटी बोगसिल्यार हांवें संपूर्ण रितीन बोगसिल्लें बरी जाता की म्हणलें एक चिंतप म्हणलो एक दुबाव व्यक्त करता. पूण जेजू 7 पावटी न्हय, लेखमीत नासतना 7चे 70 पावटी कसो देव उदारपणान हर एक पावटी बोगशिता तशें आमी हर एक पावटी बोगसी जाय म्हणलें चिंतप आमचे मुखार दवरता. फकत आमी 7 पावटी न्हय, बगार जशें देव उदारपणी बोगशिता तशें आमी आमच्या बोगसण्याच्या मनोभावांत उदार मनाची जायचें म्हणून जेजू आज आमकां आपोवणें दिता. आमी बोगसूंचें आमी अस्कत जाल्या म्हणून दाखोवचे खातीर न्हय. आमी बोगसूंचें हर एक पाटी आमी हेरांची सुखी हेरान केल्ले कितें कश्ट नश्ट जावंक पुरो ते सुदारसून व्हरता तें सकड हांव सस्निकायेन जिरोवन धरता म्हणल्यार एका चिंतपान न्हय. बगार हांवें बोगसूंचें म्हाका आनेकल्या सांगाता संबंदांत जियोवचें गरजेचें म्हणलें दाखोवचे खातीर. म्हाका कितें विंगड करता, म्हाका कितें नासमाधान दिता, म्हाका कितें आनेकल्या विरोध वेच्यो संगती आसात त्या संगतीच्या की आनेकल्या मनशा सांगाता संबंद म्हाका गरजेचो म्हणल्या एका उद्देशान हांवें बोगसूंचें गरजेचें जावन आसा. दुसऱ्यान हांव बोगसिल्ल्या वरवीं हांव अस्कत जायना. बोगसाणें म्हजें अस्कत कांय न्हय, बगार बोगसाणें म्हजें बळ जावन आसा.
अनेकल्यान केल्ली ती सूख सुदारसून व्हरूंक, अनेकल्यान केल्लो तो नश्ट तो जिरोवन दवरूंक, आनी तें सगळें उतरोवन उदार मनान जर हांवें बक्षी जायत तर म्हाका व्हड एक धैर्य बळ गरजेचें. आनी हाका उदाहरण आमच्या समाजांत जायतीं जावं आसा तें आमचोच आदलो बाब साहेब भाग्यवंत जुआंव पावल दुसरो. ताच्या जिवितांत कितें घडलें सडावो जाणां आमकां गोत आसा. तशेंच ग्रामस्टायनाक जिवेशी मारल्या वेळार ताच्या स्त्रीयेन ताका जिवेशी मारलेल्या मनशाक उदारपणान बक्षिलें. आनी अशें एक बक्षाणें जर हांवें दी जायत तर थंयसर भोवूच बळादीक धैर्य आमकां गरजेचें. बोगसाणें म्हजी अस्कत कांय दाखयना, बगार बोगसाणें म्हजें बळ व्यक्त करता, म्हजें बळ दाखयता. आनी निमाणें हांवें बोगसूंक जाय कित्याक म्हळ्यार हांवें क्रिस्ता परी जावचे खातीर, हांवें क्रिस्ता परी जावचे खातीर. जेजू क्रिस्तान खुर्सार तावन ताका खुर्सायल्ल्या सर्वांक बक्षिलें. सांगत आसा म्हाका आनी तुका देवालांचें बोगसाणें जोडून घेतलें. निसासो भाग्यवंत ग्रेगरी अशें म्हणटा, जेजू जावंक पावलो म्हजी आनी तुजी शांती. ताणें म्हज्या आनी देवा मदें आसलें तें दुस्मानकाय वा नासमाधान पयस केलें. आनी सांगत आस म्हज्या आनी तुज्या काळजांत देवाची शांती स्थापीत केली. आनी ह्या पासून जेजून फावो केल्ली ती शांती सदांच आमच्या काळजांत आमी सांबाळून दवरूंक जाय. आनी ती शांती आमी सांबाळून दवरी जाय तर आमकां कितें एकामेकाच्या संबंदांत पयस करता, कितें दुस्मानकाय आसा, राग आसा, मोसर कितें आमच्या काळजांनी वस्ती करन आसा तें सगळें आमी पयस करूंक जाय. आनी जशें क्रिस्त शांतीचो दूत जावं पावलो तशें हांवें आनी तुवें ह्या संवसारी शांतीचे दूत जावंक जाय म्हणलें सांत ग्रेगोरी आमकां आपोवणें दिता. तर मुगाच्या भावानो आनी भयणीनो, क्रिस्तां सारकीं आमी जावच्या खातीर आमी एकामेकाक बोगसूंक जाय. आमी हर एकल्यांनी क्रिस्ताचें नांव आपणायलां. आमी हर एकलीं क्रिस्ताचें नांव आपणायल्लें आमी क्रिस्ता सारकें आमचें जिवीत जावंक जाय. आनी ह्याच खातीर जशें क्रिस्त ह्या संवसारांत शांती स्थापीत करूंक आशिल्लो तशेंच आमचें तें आमी आपणायल्ली ती शांती ती जिवी दवरून आमी शांतीचे परगटणारा, शांतीचे दूत जावंक वावरूंक जाय. हो जावन आसा आयच्या वचपाचो आमकां वचपातावन आमकां लाभचो तो संदेश. तर मुखाच्या भाव भयणीनो, जें बलिदाना मुखांतर क्रिस्तान ह्या संवसारांत शांती स्थापीत केली तेच बलिदान ह्या वेदेचेर आमी भेटयता. तोच शांतीचो कुंवर आमकां सुमेस्तांक शांतीचे दूत जावचे खातीर क्रिस्ता सारके आमी ताजे खरे शीस पाटलावदार जावचे खातीर आमकां कृपेन बरोवं दी. एकामेकाच्या संबंदांत जियोंक जाय असो आदार आमकां फावो करून दी. एकामेकाक सोडदोड करन सहकारान एकामेकाक समजून घेवन जियोंक जाय असो आदार तोच जेजू आमकां फावो करून दी म्हणून ह्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन आमी मागया. आमेन.